माझे नाव राजेंद्र देसाय, हांव ऊस उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष. तेन्ना आयज आमची गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेची मिटींग आपयली. तेन्ना म्हाजे सगळे कमिटी मेंबर आनी पत्रकार भाव हांगा हजर आसून तेन्ना तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करता. आयज मिटींग आपोवपाचो उद्देश म्हटल्यार आमचो जो ऊस अंदू आसा तो आमी कितें करपाचो ह्या बद्दल आमी सरकारा कडेन गेल्ले. तेन्ना सरकारान एक तेंच्यानी निवेदन काडलें, ऊस मारा आनी हाडून घाला हांगासर म्हणून, आनी आमी पयशे दितले काट्यार. ते आमकां मान्य ना. परत मिटींग आपोवन आमी परत एक लेटर आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक तेका आमी दिल्ले 29/10/2025 ह्या तारखे आमचे पदाधिकारी वचून मेळ्ळे तेका, आनी हेजें उत्तर आमकां रोखडेंच दिवचें म्हणून सांगलें. तेन्ना डायरेक्टरान सांगलें आपूण रोखडें उत्तर दिता म्हणून. एका ह्या गोश्टीक जाली 3 म्हयने. म्हणटकूच 3 म्हयने आजून उत्तर आमकां ना, परत आपोवपूय ना. म्हणटकूच आतां कितें करचें? तेंच्यांनी मदींच खंय कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो आनी ऊस मारपाक स्टार्ट केलो. आमकां काय खबर ना, संघटनेक खबर ना. आनी ते थोड्या फार्मरान म्हाका फोन केलो, आतां कितें करपाचें? आमकां ऊस मारपाक आमकां रेट परवडना, हें परवडना, तें परवडना. म्हणटकूच आज मिटींग आपोवन थारावया म्हणलें कितें करुया. म्हणटकूच आतां फुडलो जो हें आसा तो ऊस थोड्यांचो खंय बरो आसा तो मारता आनी थोडो उरता. म्हणटकूच ह्या वर्साक कितें करपाचो हो प्रश्न आसा आमचे. सरकारान सांगलें आपूण सगळी जबाबदारी घेता म्हणटली, आमकां सांगलें सगळी, पूण तें आजून जावना. तेच्या बद्दल हो विशय आमकां फुडें आमी मांडुया म्हणून हें केलो. शुगर फॅक्टरी चालू जाल्ल्याचे आनी शुगर फॅक्टरीच्या दारान आसा. आनी फाटल्या 5 वर्सां फाटीं शुगर फॅक्टरी अकस्मात सरकारान बंद केली आनी आमी सरकारा म्हणजे आमच्या फुडें प्रश्न उबो रावलो. 1 वर्स सरकारान आमचो ऊस व्हेलो, सरकारान स्वता तोडून व्हेलो. आनी तेजे नंतर आमकां आपोवन घेतलें आनी सांगलें आमकां व्हरप परवडना, आमकां ते कितलेशे पयशे उगडोवचे पडटा. तेन्ना तुमचो ऊसाचेर तुमी पळया, ती गोरवां घाला, गोठ करा, नाजाल्यार कोणाकय दिया, आमी तुमकां 5 वर्सां पयशे दितले. एक स्कीम काडली आनी त्या मजगती आमी आमची ही शुगर फॅक्टरी चालू करतले हें आश्वासन दिलें. आनी तेजेर एक आमचो बाब नरेंद्र सावयकाराच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी काडली की हे फॅक्टरीच्या फुडें कितें करचें. आनी त्या प्रमाण जें कितें ठरलें तेजें DPR हें तें सबमीट जालें. 47 KLPD 47 लिटर पर डे इथेनॉल प्रोडक्शन करपाचो प्लांट हांगा जे सजेशन कमिटी आशिल्ली तेणी DPR सबमीट केलो. आनी सरकारान आमकां सांगलें जून 2023 पसून हेजेर फायनल जातलें. जून हो लास्ट दीस आसतलो. हे जुना नंतर आमी ह्या इथेनॉल प्लांटा म्हणजे चालू करपाची पावलां उचलतले. आज 23तल्यान आज आमी 23 पळयले, 24 पळयले, 25 आज पसून आमी शुगर फॅक्टरी सरकार चालू करतले. आनी आमचे कडेन जी जमीन आसा ती परत पुनर्जिवीत करून शुगर म्हणजे उशेलाचें पुनर्जीवन करून मोठ्या प्रमाणात हांगा ऊस घालतले हें मना ठरोवन आमी उबे आसा. आनी आज सुद्दां सरकार प्रत्येक पेपरवाले म्हणजे कितलेश्यो पेपराचेर येता, अंदू सुरू करता, 6 म्हयने चालू करता, 3 म्हयने चालू करता, पूण ह्यो सगळ्यो काणयो जाल्या. आनी स्कीम सोंपल्या नंतर सरकारान वास्तवीक आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें ऊस रोया म्हणून. आमी सरकाराक विचारताले आमी कितें करूं. सरकारान सांगलें नोटिफिकेशन काडटा. आमी सांगलें ऊस रोयतलो जाल्यार नोव्हेंबर ते जानेवारी ह्या पिरियडाक रोवपाची गरज आसा. पोरून सरकारान मे म्हयन्याक नोटिफिकेशन काडलें ऊस रोया म्हणून. पूण तो पिरियड ऊस रोवपाचो नाशिल्लो. त्या पिरियडाक ऊस कोण रोयना. आतां हे मूर्ख कोण नोटिफिकेशन काडपी मूर्ख काय आमी आयकोन घेवपी मूर्ख हें म्हाका खबर ना. पूण नाका जाल्ल्या टायमार नोटिफिकेशन काडलें. त्या मजगती कितें जालें, शेतकार आपल्या ऊसाचें वेल मेंटेन करपाक पावलो ना. आनी सरकारान तेजे मध्ये एक नोटिफिकेशन काडलें की जी फाटली स्कीम आसा 5 वर्सांची ती मार्च 2024 पसून गृहीत धरची. ह्यो 2 गोश्टी शेतकारा सरकारान सांगलां तुमच्या ऊसाचें कितेंय करा, तुमकां आपूण एवरेज जी ठरलेली आसा ते पद्दतीन पयशे दितलो. म्हणटच शेतकार त्या आशेचेर आज पर्यंत जगता. तेजे नंतर मदेंच तेणी एक नोटिफिकेशन काडलें की ऊस जो आसा शुगर ग्रोवरांचो तो हाडून शुगर फॅक्टरीच्या दारार येवपाचो आनी ट्रान्सपोर्ट हार्वेस्टींग शेतकारान करपाचें. आनी तो 3,290 रुपयांक फॅक्टरी पे करतली. तेन्ना आमी कळयलें की हार्वेस्टींग रेट, ट्रान्सपोर्टींग रेट हें करून शेतकाराक एक पयसो सुद्दां तितून उरचोना आनी तें आमकां शक्य ना. आनी हार्वेस्टींग ज्यो गँग आशिल्ल्यो तेजी एक सायकल आसता ती आमची 2019 पासून मोडलेली आसा. ती अकस्मात आमकां उबी करप शक्य ना आनी तितलो ऊस हांगा ना. तेजे नंतर सरकारान अशी एक वेवस्था केली
की तुमचो जो ऊस आसा तो आमी तोडून व्हरता 2200 रुपये दिता तुमकां कांय लागना. आमी ताका मान्यता दिली आनी ऊस तोडपाक सुरू जालो. आज कितें जालां, थोडेशे शेतकारांचो ऊस तोडलो गेला आनी उरलेल्यांचो तसो शिल्लक आसा. आतां शिल्लक आसा तो ऊस व्हरतलो सरकार की ना हो आमचे फुडें प्रश्न पडला. आनी आमची सामकी हें आसा की सरकारान तो व्हरपाकच जाय. जेन्ना सरकारान आमचे कडेन सायन व्हेली तुमगेलो ऊस आसा तो 2200 रुपयान आमी व्हरतले तेन्ना आमी निवांत आसा सरकार व्हरतले म्हणून. आनी आतां ती 100% जबाबदारी आसा सरकाराची, सरकारान व्हरपाकच जाय. आनी तेजे नंतर आमी सरकारान निवेदन दिल्लें अंदू तरी आमकां टायमार सांग नोटिफिकेशन काड बाबा ऊस रोवपाचो की ना हें आमकां नोव्हेंबराक कळय. हें आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक ऑक्टोबर म्हयन्या वचून कळयल्लें आनी डायरेक्टरान सांगलेलें आमकां CMO वांगडा एक मिटींग जाय. म्हाका एक वायट दिसता आमी गुन्हेगार काय कितें. सरकार आमकां एक म्हणजे CM म्हणजे आयचें सरकार जर आमकां शेतकारांक एक सादो अपॉयंटमेंट दिवन 4 खबरी उलोवपाक जर तयार ना जाल्यार आमची शेतकाराची लायकी खंय ती आमकां कळटा. कितें हांव सुरवातीच्यान शेतकार म्हणजे हाडाचो शेतकार आसा हय ना तेणी सर्टिफाय करचें. जर आमचे सारके शेतकाराक सरकारा कडेन 2 उतरां उलोवपाची जर लायकी ना आसत जाल्यार सरकार शेतकारा वाटेन कितलो पॉझिटीव आसा हें आमकां दिसून येता. तेन्ना म्हाजी कळकळीची विनंती आसा सरकारान ही फॅक्टरी वगीच पेपरार आनी हेजेर आमी फॅक्टरी चालू करतलो. आतां 47 KLPDचो जो प्लांट आशिल्लो तो सोडून हे 70,000 म्हणजे 350 टन पर डे क्रॅशिंग करपाची स्वप्नां कित्याचेर पळयता. जर तुमी शेतकारांक ऊस रोय म्हणना, शेतकारांक फॅसिलिटी अवेलेबल करना, शेतकाराक म्हणजे बियाणे जाय ट्रॅक्टर जाय त्या टायमार अवेलेबल करना आनी 3,500 टन पर डे हाडून क्रॅशिंग करपाची स्वप्नां खंयच्या हेजेर पळयता काय फक्त पेपराचेर गवा करपाचो आनी प्रत्यक्षांत शेतकाराक भिके लावपाचो हो विशय सरकारान ठरोवचो. आनी हें जर योग्य टायमार जालना जाल्यार आमी सरळ डायरेक्टराच्या दारां वचून धरणे धरतले आनी थंय बसून रावतले जो पर्यंत आमकां उत्तर मेळचें ना तो पर्यंत. पणजे आमी डायरेक्टराक ऑक्टोबर म्हयन्या लेटर दिल्लें. ऑक्टोबर म्हयन्याक दिल्ल्या लेटराचेर आमकां सादें उत्तर सुद्दां ना आनी आमकां फक्त 2 दिसांनी नोटिफिकेशन काडटा 4 दिसांनी काडटा ही आश्वासनां दिली वयता. तेन्ना म्हाजी कळकळीची विनंती आसा सरकारान जर आमकां फुड्यान घेवपाचें नसत जाल्यार आमी सरकाराच्या दारां येवन कितें करपाचें तें करतले. तें कितें करतले तें आतां सांगना पूण करतले. उपोशण कशा पद्दतीन आसतलें, आमरण उपोशण आसतलें काय कशें कितें? आमरण उपोशणाक संघटना बसतली जो पर्यंत तुमकां CM मेळना तो पर्यंत. आमकां आश्वासन दिल्लें जेन्ना आमी ऑक्टोबरांत निवेदन दिलें की आमकां नोटिफिकेशन कार्ड आमी लावपाक तयार आहा, जे शेतकार लावपाचें ते चालू करतले. तेन्ना निवेदन प्रमाण 8 दिसां भितर काडटा म्हूण सांगलें आनी तुमकां नोटिफिकेशन काडटा म्हूण सांगलें ऊस लावपा खातीर. कित्याक आतां हेजेर जर ऊस लाय म्हूण काडलें जायत आमकां बियाणे ना, आमकां तें भायल्यान हाडचें पडटा. कित्याक गोंयांत ऊस नासल्या कारणान आमी कर्नाटकांतल्यान बियाणे हाडटा जाल्यार ह्याच टायमार मेळटा. थंय ऊस मारून सोंपतरीच थंय बियाणे मेळना. म्हणटा आमकां अजून नोटिफिकेशन येवना. म्हणटा हे सगळे मागणी केली आनी तशें आमकां तेणी ऊस हाडून हाडपा म्हणल्यार लोकय नासलेले. जे थोडे उत्पादक लोक आसलेले तेणी आपणाक हुशार मारली आनी जे हुशार मार म्हणटा न्हू तेणी आतां निग्लेक्टेड ऊस जावं कितें जावं तेणी ऊस व्हरचो म्हणला. बरो ऊस मेळटा जाल्यार तेणी पयलीं मेंटेन कर म्हूण सांगता तेंय कांय सांगना. ऊस आसा तसोच आसा आनी शेतकारान ही जमीन कित्याक पडून दवरल्या की परत फॅक्टरी चालू जातली आनी ऊस लायतले म्हणून ते ऊस तेणी तसोच दवरलो. आज सरकारान तेजेर विचार करून करपा ना जाल्यार सरकारान आमकां आनी एक वर्स तरी हे वाडोवन तेणी काडल्या प्रमाणे सगळे शेतकारांक पयशे दिवपाचें काम करपाचें. प्रत्येक शेतकाराले हितून ऊस आसा जावं ना तेणी जमीन पडून दवरली कांयच जायना. तेजें कारण इतलें ती ऊस लावपा खातीर दवरली. तांकां सगळ्यांक 2200 जे पळय लास्ट दिल्ले त्या प्रमाणे सरकारान पयशे दिवचे हे वर्साचे आनी फुडल्या वर्साक आमकां नोटिफिकेशन ही आमची मागणी आहा. कित्याक कशें करता तरी फॅक्टरी चालू जावपाची आनी प्रत्येक वेळार मुख्यमंत्री सांगता फॅक्टरी कशीच बंद करना. तुमी तरी आयकना पत्रकार तुमी सगळे एक मिटिंगान आसता. जर बंद करना जाल्यार ती चालू तरी खंय आहा, ती चालू करता केन्ना हो प्रश्न आहा. तुमकां जंय पयशे दिताले पळय सरकार तेजी हे लिमीट कवर जाली. लिमीट कवर जाली आनी 2 वर्सां आमी तेणी दिता म्हणलें ना दिवपाचें ऑब्लिगार कित्याक तेणी आमकां उतर दिलें फॅक्टरी चालू करता. फॅक्टरी चालू करना म्हणटा तेणी दिवपा जायना म्हाका. आतां दिना जाल्यार तुमी परत दिवची म्हणटा सर. हय दिवपाचें कंटिन्यू जो पर्यंत फॅक्टरी चालू करना तो पर्यंत तेणी आमकां पयशे दिवपाचे. तेणे आमकां उतर दिल्लें 5 वर्सां भितर फॅक्टरी चालू करून सोड 5 वर्सां कंपेन्शन आमी सांगलें 3 वर्सांनी बंद कर फॅक्टरी चालू करता. त्या उपरांत तेणी आमकां सांगलें 5 वर्सां फुडें फॅक्टरी PPP तत्वाची करतली पूण फॅक्टरी कशीच बंद जायना. ताका लागून आपण 5 वर्सां मुख्यमंत्र्या कडेन तुमकां अपॉयंटमेंट मेळत ना अजून. आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळा आमकां अपॉयंटमेंट घेता म्हणून एग्रीकल्चर डायरेक्टरान आपण तें सगळें करून दिता म्हणल्यार नोटिफिकेशन काडटा. कितले वर्स जाले? 9 वर्स जाले. आमी पयर गेल्ले 3 महिने
ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर 3 महिने मेळो. जाले 4 महिने जालो तेन्ना कितें सांगलें तेन्ना आमकां नोटिफिकेशन काडटा सांगलें 2 दिसां भितर काडटा आमी निवेदन दिलें की ह्या वर्सा ऊस लावपा आमी नोटिफिकेशन काड मे म्हयन्या काडून आमकां ऊस लावपा मेळना आतां कितलो ऊस तुमचो आसा व्हरपाचो पडींग कितलो आसा म्हणल्यार ऊस आतां व्हरपाचो कितलो उरला काय ऊस म्हणटा आतां एवढे 1000 टन आसतलो कित्याक ऊस कसो आसा जे शेतकऱ्यान सगळ्यांनी मेंटेन केन्ना जमनी पडोंक जाय तितून ऊस आसा आनी तो मारता कित्याक खर्चय भरपूर आसा 3290 तुमकां परवडना. ना ना हांगा जावपा परवडना हांवें पयलींच दिला बरोबर आनी जाग्यार कापून व्हरता जाल्यार कितले दिता म्हण सांगलें तुमकां आसा थंयच्यानूच तो सरकार घेता जाल्यार कितले सांगलें तुमकां 2200 रुपया दिता म्हटलेले आनी शेतकऱ्या फुडें आतां नाइलाज आसा कित्याक वाडलेले जेवन लग्न करपाक जाय तशें वाडलेलो ऊस तो आनी उरून जाल्यार वाडून वयता त्या परस सरकार कितें दिवन व्हरता तें आनी एक वाटेन मोदी म्हणटा 3500 सकयल शेतकारां उसा भाव दिवं नाका आनी हेणें आमकां 2200 डिक्लेअर केले आमी तकले आलेले आमकां मान्य आसा कित्याक आमचे ऊस आतां आहा तो जर व्हेलो ना कोणी जाल्यार तो थंय वाळून वयतलो म्हणटा नाइलाज म्हणून 2200 आमी हय म्हटल्यार आतां तांची मोठेपण कित्याक ज्या देशाच्या रेटार 3500 रुपया मेळटा आनी आमकां जर गोंयकारां लेबर कॉस्ट सगळें म्हारग पडोन सुद्दां 2200 मान्य करचें पडटा जाल्यार मागीर परत ऊस रोवपाक कोण येवचें ना ही जी नान्नी आसा आनी म्हाका दिसता सरकार आमकां शेतकारांक सामको सदळा भोंवपाक सोदता कित्याक खंयच आमकां हें ना तेन्ना सरकारान खरें केलें जाता एनवायरमेंट सांबाळपाचें काम शेतकार करता गोंयचें एनवायरमेंट गोंयचें गोंयपण गोंयचें हें गोंयकारपण जर टिकतलें जाल्यार शेतकार सांबाळपाची सरकारान नितांत गरज आसा. म्हाका सांग तुमी आतां डायरेक्टराच्या दारान तुमी उपोशणान बसता म्हणलें तें केन्ना कशें तें आतां आमी आतां निवेदन दितले आतां हे 2-3 दिसां भितर आमी निवेदन दितले आनी तेका आमी टायमींग घालतलो आमकां एक टायमींग आसता त्या प्रमाणे आमी सगळे तेंच्या कायद्या प्रमाणे आमी वयतले आनी तेच्या नंतर आमी परत मिटींग आपोवन हाडून मागीर सगळे आमी ठरोवन वयतले तेन्ना सांगतले आमी. 7 दिसां आतां म्हाका सांग तुमचे डिमांड कितें फायनल डिमांड कितें तुमची आतां तुमी कितें मागता इतले लास्ट 2 उतरांत सांग. फायनल डिमांड म्हणजे आमचो एक आसतलो तो आतां आमचो जो ऊस ह्या वर्सा जो ऊस आसा तो गव्हर्मेंटाक व्हरता म्हणटलो तो कितें जाला आतां शेतकऱ्यांचो अर्दो येला अर्दो व्हरना तो कंप्लीट व्हरतलो काय ना तो व्हरपाक जाय अशी आमची संघटनेची मागणी आसा. जर व्हरना जाल्यार टोटल फार्मरांक गेल्या वर्सा पयशे दिल्ले जी स्कीम आसली ती लागू करून ह्या वर्सा आमकां ते दिवचे हो आमचो मेन डिमांड. दुसरो फॅक्टरी आमकां चालू जावंक जायी जर चालू करीत ना तुमी जाल्यार आमकां तें सांगचें हो आमचो मेन डिमांड. आनी ऊस समज जर मुखार लायतले जाल्यारूय तुमकां नोटिफिकेशन आमचे दिवचें. ऊस लायतलो आमकां नोटिफिकेशन बेगीच्या बेगीन काडून दिवंक जाय एक्चुअली टायम जाला तर मात बेगीच्या बेगीन नोटिफिकेशन काडून दिवंक जाय कित्याक आमकां बी ना बी हाडून भायले हाडचें पडटलें हाडटलो ट्रान्सपोर्टेशन आसा खूब कटकटी आहा उदक ना साळवले तेन्ना उदक सुकता न्हंयो सुकता खूब भानगडी आहा. सरकाराक अल्टिमेट कितली दिली तुमी आतां टायम कितले टायम दितले सरकाराक उपोशणाक एक 7 दिसां अल्टिमेट एक 7 दिसांनी दितले आमी तांकां 7 दीस डेट बी मागीर दिवंक गेली अशी मागीर आपण डेट ठरयतले आमी कितले सुमार शेतकार तुमी थंय बसपाची तयारी आमची करतले संघटनाची कमिटी म्हणून जी आहा पळय त्याच बसतले कमिटी बसतले मागीर तेच्या नंतर मागीर फुडलो डिसिजन घेतले पणजे बसताले पणजे बसतले खंय बसतले पणजे डायरेक्टर ऑफ एग्रिकल्चर टोका करंजळे. सध्या तुमकां स्थानीक आमदार जावं कोण मंत्री तुमचो कोणाचो सपोर्ट कितें पाठबळ आसा तुमकां कोणाचें सध्या तुमी आतां पत्रकार भाव खबर आहा आमी आतां इतले हांगा भोंवता हे करून तुमकां खबर आहा कितें चल्लां तें हांगा हितून सरकारान जर कोण वयता ताका ओडून काडपाचे प्रयत्न करीत आसा. आमी आतां संघटना धरल्या म्हणून आजून सुद्दां हें चल्लेलें आसा आमी जर कशें फाटीं सरपाचें एक आमकां कितें सांगा आमच्या शेतकऱ्यांक आमकां कशें जगपाक जाय ही फॅक्टरी बंद केली ही मोठी चूक ही सरकाराची एकूच फॅक्टरी भाऊसाहेब बांदोड्यान बांदलेली ही फॅक्टरी ही चलोवंक जायना जायत आनी कितें उरलां हितून आमी कोणा आमी पॉलिटिकल कोण घेवना आमी पॉलिटिकल भितर नाकाच म्हणटा आमी मेन शेतकरी एकजुटीन वयतले. येस ना समज आमची जमनीचेर दोळो आसा जाल्यार तो आमची हरकत ना पण आमकां जी उसा खातीर जाय तितली जमीन दवरून म्हणजे फॅक्टरी एक बारीक ल्हान तरी करून शेतकारांक पर्याय दिवचो इतली पासून आमी मागणी केली तरी आमची मागणी कोण आयकना.